आयज आमी वास्को एक पयले दूख लागले आमकां कित्याक कोण मेला विथ कोवीड. म्हाका खूब जाण सांगताले पोस्टपोन कर ड्रायव्ह. हांवें म्हणलें इन हीज मेमरी वील हॅव द प्लांटेशन ड्रायव्ह. हे एक जालें. सेकेंड आमी प्लांटेशन ड्रायव्ह केला आतां प्रपोज केला काणकोण बस स्टँड, शिरोडा बस स्टँड, म्हापसा बस स्टँड. सो वी वॉन्ट आमकां जाय प्लांट झाड रोवपा सगळे. हे आमी केटीसीन डिसायड केला. प्रायवेट बसीस आमी घेवपा केटीसी ते कित्याक लागून घेवपा बिकॉज ऑफ बस शॉर्टेज. दीस इज नंबर वन. आनी ही स्कीम परिकर टायमार ही स्कीम काडलेली. वी हॅड इवन शॉर्टलिस्टेड सम रूट ऑफ काणकोण, कुर्चोरेम. ते आतां परत रिवायव केले आमी ती रूट्स. सो आतां वी हॅड टॉक्स बिकॉज रेट्स हॅज बी फायनलायज फॉर पेमेंट आनी बजेटार घेवपा जाय. सो वील इन दीस बजेट नाव इज बजेट टू बी प्लेस्ड इन असेंब्ली. तेन्ना आमचे ग्रांट्स मेळटले. देन वी विल टेक कॉल. बट डिस्कशन ऑन फॉर हायरिंग प्रायवेट बसीस. बस स्टँड आता बस स्टँड स्टेटस पळय आमची मिटींग आली विथ द पार्टी. तेन्ना आमचे पार्टी बघा येतात सीएम ऑनलायन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग. सीएमान बी सांगलें ऑनगोईंग प्रोजेक्ट वील बी कंप्लीट. सो डिपो एपय यू कैन सी द कॉलम अप. आय थिंक डिपो वील बी कंप्लीट द फर्स्ट फेज. सी हांव मानता की मनी शॉर्टेज जालें गव्हर्मेंटाक बिकॉज ऑफ कोवीड नंबर वन. सेकेंड बिकॉज मायनींग बंद जालें. So money will come because we are getting money from central funding. So project जातले काबार. That जाले दूख लागले. I even stand तुम सगळे खबर प्रेस मीडिया खबर. आमी स्टँड गेले वास्को लॉकडावन जावं करपा. तेन्ना लॉकडावन जावन ना पूण ओके नो प्रॉब्लम. आनी एक म्हाका सांगपा जाय प्रेस मीडिया तुमी जालो म्हूण. द डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट हॅज टेकन रॉंग डिसिजन ऑफ द कंटेनमेंट एरिया इन मंगूर. थिंगा तेडे सांगला ओन्ली वॉर्ड नंबर 11 वॉर्ड नंबर 17 पूण यू गो टू सी वॉर्ड नंबर 10 that is affected, ward number 16, ward number 19. So there are 5 wards that are affected. And काल आमी मिटींग केली आनी काल आमी तांकां सांगलें प्रोविजन लोकांक पावना प्रोविजन. हे एक जालें. सेकेंड फार्मसी बंद आहाय. थर्ड बँक ATM बंद आहाय. आनी लोक थिंगा भायर सरपा जायना. सो हे पॉयंट्स गायला फॉर रिअलायन द कंटेनमेंट एरिया. I hope it happens today or tomorrow, in the next 2 days.